एक राष्ट्र एक वेंचणूक चालीक लावंक केंद्रान आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे अध्यक्षतेखाला समिती नेमता म्हूण जाहीर केला। एकाच वेळार लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणूक घेवपा खातीर यत्न चल्ला। गोंयांत दोन्ही वेंचणूक एकठांय जाल्यार निकाल कसो आसूं येता ताचो ट्रेलर 2019त पळोवंक मेळिल्लो। विधानसभा उमेदवाराक मतां पडटात ताचे परस मायज लोकसभा उमेदवारांक मतां पडटात अशें ह्या वेंचणुकेंत दिसून आयिल्ले। 2019त लोकसभा वेंचणुके वेळार 4 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणूक जाल्ली। ह्या वेंचणुकेचो डाटा पळयात। मांद्रे मतदारसंघात पोटवेंचणुकेंत बीजेपीचो उमेदवार दयानंद सोपटेक 13,468 मतां पडिल्ली, जाल्यार काँग्रेस उमेदवार बाबी बाक्कराक 4,239, अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकराक 9,343 मतां पडिल्ली। सोपटेन ही वेंचणूक 4,125 मतांनी जिखिल्ली। लोकसभा वेंचणुकेत मांद्रे मतदारसंघातल्या बीजेपी उमेदवार श्रीपाद नायकाक 17,296 मतां मेळिल्ली। काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान 8,371 मतां काडली। श्रीपाद भाऊक ह्या मतदारसंघात 8,925 मतांची लीड मेळिल्ली। बीजेपीची मतां पळयल्यार भाऊन सोपटे परस 3,828 मतां मायज काडली। गिरीशानूय बाबी बाक्कारा परस 4,132 मतां मायज काडली। म्हापसा पोटवेंचणुकेत आदलो आमदार फ्रांसीस डिसोजाच्या पुतान जोशुआन 11,167 मतां काडली। काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकारान 10,016 मतां काडली। जोशुआ 1,151 मतां जिखलो। लोकसभे खातीर म्हापशेच्यान श्रीपाद भाऊक बीजेपीक 12,704 मतां पडली, जाल्यार गिरीशाक 9,263 मतां पडली। श्रीपाद भाऊक 3,441 मतांची लीड। जोशुआ आणि भाऊच्या मतांचो फरक पळयल्यार भाऊक 1,537 मतां चड पडली, जाल्यार सुधीरा परस गिरीशाक 753 मतां उणी पडली। शिरोडा मतदारसंघाचे पोटवेंचणुकेत बीजेपी उमेदवार सुभाष शिरोडकराक 10,661 मतां पडली। मोगोच्या दीपक ढवळीकरान 10,585 मतां काडली। काँग्रेसीच्या महादेव नायकान 2,402 मतां काडली। सुभाष शिरोडकार 76 मतांनी जिखलो। लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकराक शिरोड्यात 14,545, जाल्यार काँग्रेसीच्या फ्रांसीस सार्दिनाक 8,233 मतां पडली। सावयकराक हांगा 6,312 मतांची लीड मेळिल्ली। विधानसभेचो उमेदवार सुभाष आणि लोकसभा उमेदवार नरेंद्रच्या मतांची तुळा केल्यार नरेंद्राक थंय 3,884 मतां चड पडली। काँग्रेसीच्या महादेव आणि फ्रांसीसाच्या मतांची तुळा केल्यार फ्रांसीसाक 5,831 मतां चड पडली। पणजेच्या विधानसभा पोटवेंचणुकेत बीजेपीच्या सिद्धार्थ कुंकळकाराक 6,990, जाल्यार काँग्रेसीच्या बाबूस मोन्सेराताक 8,748 मतां पडली। बाबूस 1,758 मतांनी जिखलो। लोकसभे खातीर जाल्ले मतदानात श्रीपाद भाऊक 8,910, काँग्रेसीच्या गिरीशाक 6,626 मतां पडली। श्रीपाद भाऊक पणजेत 2,284 मतांची लीड मेळिल्ली। सिद्धार्थ आणि श्रीपाद भाऊचे मतांची तुळा केल्यार 2,284 मतांचो फरक दिसता। बाबूस आणि गिरीशाची मतांची तुळा केल्यार 2,122 मतांचो फरक दिसता। गोंयांत लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणूक एकठांय जाली जाल्यार मतदार एकाच पक्षाक सरसकट मतां दितले अशें ना म्हूण दाखोवपी हो ट्रेलर। लोकसभे खातीर कोणाक मत दिवपाचे ते थारिल्ले आसता। विधानसभे वेळार स्थानीक उमेदवाराक वेगळो मापदंड, तशेंच ह्या वेंचणुकेक लोकसभा वेंचणुकेत देव नाशिल्ले पक्ष अपक्ष आसता, तेन्ना मतांचो फरक जाणवता। एक राष्ट्र एक वेंचणूक संकल्पना चालीक लागली तरी गोंयांत मतदानाचो ट्रेंड बदलपाचो ना म्हूण 2019त एकठांय जाल्ले विधानसभा पोटवेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणुकेंतल्यान स्पश्ट जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।